नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. आयज संसदेन परत एकदा दोनूय सभागृहांनी विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांच्या गैरवर्तणुकीचो मुद्दो गाजलो. लोकसभेचे कामकाज सुरू जायना फुडें मध्यम पूर्व आशियांत सुरू आशिल्ले झूज आनी ताका लागून देशांत एलपीजी तशेंच हेर गरजेच्या उर्जा स्त्रोतांचो जावपी उणावाचो संदर्भ घेवन विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी बोवाळ केलो. बोवाळाचे मजगतीं केंद्रीय म्हायती आनी वितरण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी केंद्र सरकाराच्या साबार निर्णयांचो आनी मोहिमेचो नियाळ लोकसभेत सादर केलो. मजगतीं भाजपाचे रविशंकर प्रसाद हांणी विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी सभापती ओम बिर्ला हांकां पदावेल्यान काडून उडोवपाचो प्रस्ताव मांडिल्ल्याचेर प्रतिक्रिया दितना काँग्रेस पक्ष तशेंच राहुल गांधी हांची खर टिका केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज केरळम राज्याचे भेटेर आसात. आयज तांणी कोचीत 10,800 कोटी गुंतवणुकीच्या तरेकवार उदरगतीच्या प्रकल्पांचे उक्तावण आनी बुन्यादी फातर बसयलो. हातूंत कोची रिफायनरी 5,500 कोटी रुपया गुंतवणुकीचे पॉलिप्रॉपिलीन युनिटाचो आस्पाव आसा. हे विशीं एर्नाकुलमांत आयोजीत आनीक एका भौशीक सभेत उलयतना कोची रिफायनरी सुरू जावपी ह्या प्रकल्पाच्या बळग्यार आत्मनिर्भर भारत हो संकल्प आनीकूय बळिश्ट करपाक आदार जातलो आनी ह्या प्रकल्पांतल्यान वळण जावन देशांतल्या हेर वाठारांतल्यान उत्पादनाचेर ताचो सकारात्मक परिणाम जातलो अशी आस प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायली. नए रोजगार का सृजन करता ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इनसे केरलम के हजारों नौजवानों को नए रोजगार मिलने वाले हैं. मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी प्रोजेक्ट विकसित केरलम के हमारे संकल्प को सिद्ध करने में अहम भूमिका निभाएंगे. आयज गोंय विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या 4थ्या दिसा 0 वरान मोरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी सरकाराक चिखलेच्या उपजिल्लो इस्पितळांत डायलिसिसाची सेवा वाडोवन दिवची अशें मागलें. हाचेर जाप दितना सरकार साबार जाग्यांचेर सुविधा वाडोवन दिवपाक शकना, पूण मुत्रपिंडाची दुयेंसां कमी करपा खातीर लोकां मदीं जागृताय करप आनी लोकांक बरी जीवनशैली आपणावपाक उर्बा दिवप भोव गरजेचें अशें मत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उक्तायलें. इमेजिन करात 30 वर्सांच्या पयलीं एक डायलिसीस मशीन आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजीत आसलें. हाज्या पयलीं कडेन आनी नासली. ताज्या उपरांत दोनूय डिस्ट्रिक्टांनी जाली. आतां आमी PHCनी पावले. अजून थोड्या दिसांनी पंचायतींनी बीन पावचे पडत काय कितें ही परिस्थिती गोंयचेर येवपाक लागलेली आहा. हाज्या फाटलीं कारणां कितें तर एक म्हणजे डायबिटीज आसतली, ताज्या उपरांत वेगवेगळे म्हणजे अल्कोहॉल आसतलो, अजून बाकीचे सगळे हाजे प्रिकॉशन्स घेवप गरजेचे आनी ताजोय अवेअरनेस करप. म्हणून म्हटलं आमी आयुष कॅम्प सुद्दां जे आयुर्वेदाचे आमी प्रत्येक म्हणजे विलेज पंचायत वेज लावन अवेअरनेस लोकांच्या मदीं क्रिएट करून लोक मॅक्झिमम आपली किडनी सेव कशें करपाक शकतलो आनी त्या कितें कितें करपाक जाय हाजोय अवेअरनेस हो खूब मोठ्या प्रमाणात. आमी प्रत्येक जाण उठ सूट आमकां मशिनां दी म्हणून मागले म्हणून जावचें ना, आनीक प्रॉब्लेम फुडें जातलो. आयज विधानसभेत गाळ काडून उडोवपा विशीं तशेंच राज्यांतली तरेकवार उदका स्त्रोत निवळ करपाच्या विशयाचेर चर्चा चालू आसतना हळडूणचे आमदार कालूस फरेरा हांणी उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांचे कडेन राज्यांतल्या न्हंयांचे पुनर्जीवन करचे खातीर केल्ल्या कामाचो नियाळ मागलो. हाचेर जाप दितना शिरोडकार हांणी राज्याच्या 175 उदका स्त्रोतांच्या नितळसाणीचें काम खात्यान सुरू केलां आनी न्हंयो घाण जावपाचें मुखेल कारण घरांतलें सांडपाणी व्हाळान सोडून उपरांत तेच घाण उदक न्हंयेन पाविल्ल्यान जाता अशें स्पश्टीकरण दिलें. मातशें पयलीं म्हटल्यार एट द वेरी आउटसाइड आय वूड थँक यू अ लॉट फॉर रेजिंग दीस क्वेश्चन अलॉंग विथ युअर कलिग्स. बिकॉज दिस सेन्सिटायज मी इन अ व्हेरी बिग वे. काल सांजचो जेन्ना हांव एक क्वेश्चन्स घेवन बसलो आनी जेन्ना हांवें रिपोर्ट पळयलो पोल्युशन रिपोर्ट ऑफ ऑल द रिवर्स आय वॉज लिटल शॉक्ड. आनी त्यामुळे एक डिसिजन इमिजिएटली काल घेतलें हांवें आनी तें म्हटल्यार एवरी सिंगल डिविजन वीच इज रिलेटेड टू द रिवर क्लोज बाय will have one subsection particularly looking after the quality of water in that river. आणि त्यामुळे न्हंयचे उदकाची चेकिंग करता आसतना किंवा मेंटेन करता आसतना नाला जे आसा कनेक्टिंग नाला जे आसा पळय न्ही त्या नालाचो बी रिपोर्ट मेंटेन करपाचो काम जे आहा पळय न्ही तें सब डिविजन करतले.
साळगावचे आमदार तसेच गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष केदार नाईक हांणी आयज विधानसभेत राज्यात व्यावसायिक एलपीजी पुरवण थांबयिल्ल्याचो मुद्दो मांडलो। हाका लागून राज्यात हॉटेल वेवसायाचेर परिणाम जावन गोंयांत येवपी पर्यटकांचे प्रमाण लेगीत देंवपाची भिरांत आसा असो हुस्को उक्तायलो। हाचे जाप दितना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केंद्र सरकारान दिल्ल्या निर्देशा प्रमाण हो निर्णय घेतला। तशेंच केंद्राक एक समिती स्थापीत करून किमान फुडल्या 15 दिसां खातीर देशान एलपीजी सिलिंडराची पुरवण बाधित जावची ना हे खातीर नियाळ घेतले। तशेंच गोंय राज्या कडल्यान हे विशीं सविस्तर नियाळ मागला अशें सांगलें। स्पीकर सर, ऑलरेडी आम्ही स्टॉक जो पूर्ण गोंयांत आसा सगळ्या एजन्सी कडेन उलोवन घे म्हटला। त्यांचो काल सर्क्युलर आयला की कमर्शियलांक दिवपाचे बंद कर म्हणून। हांव राती पेट्रोलियम मिनिस्टरा कडेन उलयलां आनी रिगार्डिंग आज दनपार पर्यंत तांच्यांनी एक कमिटी काडल्या केंद्रात कित्येक जाणांचे सेक्रेटरी लेवलाचेर खंयच्या स्टेटीत कितलो स्टॉक अवेलेबल आसा आनी कितलो कमर्शियल आनी रेजिडेन्शियल कितले आमी करपाक शकता ह्या विशयाचेर। आयज दनपार मेरेन आमचो गोंयचो रिपोर्ट जो आहा पळय न्ही हो तांकां धाडटा आनी ताज्या उपरांत इन्स्ट्रक्शन जी आहा पळय न्ही सगळ्या गोंयांत जितके सप्लायर्स आसात आनी एजंट्स आसात त्या सगळ्या जाणांक दनपाराच्या पर्यंत इन्स्ट्रक्शन्स वयतली। आत्ताच्या घडीक तरी म्हणजे गोंयांत एट प्रेझेंट मिनिमम टू मिनिमम 15 डेजचो स्टॉक अवेलेबल आहा एज फॉर एज इन्फॉर्मेशन, पण तेजी डिटेल एजंट आनी स्टॉक वायज सगळी घेत आसा। आयज पणजी महानगरपालिका वेंचणुके खातीर मतदान सुरू जालें। पयल्या 2 वरां भितर 16.73% मतदान नोंद जालें। उपरांत 12 वरां मेरेन पणजेच्या 33.64% नागरिकांनी ह्या प्रक्रियेंत वांटो घेतलो। अजून मेरेन सगळ्यांत चड मतदान भाग 1 हातूंत 41.28% नोंद जाला, तर भाग 12 लेगीत 41.24% मतदान वांटेकार जाल्यात। सगळ्यांत कमी मतदान भाग 15 27.34% नोंद जाला। मतदान केल्या उपरांत पत्रकारांकडे उलयतना सध्याचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी विरोधी पक्षान आसतना व्हडली आश्वासनां दिवप सोंपें, पण खरी परिस्थिती कितें ती सत्तेर आयल्या उपरांतूच दिसून येता अशें सांगलें। Past 5 years, what we have done for the city, people thought was not possible. I remember when people used to laugh at us when we were ranked very low when it came to Swachh Surekshan. We were around 250 out of some 4,000, and we were laughed at in all our groups. But it took us 3 years to become number one, to have our own Prime Minister praise us. People thought that flooding in Panjim was an impossible task. Through hard work, because our staff have been up from 6 in the morning to 11 in the night, because we are responsive. For 2 out of the 5 years or 3 out of the 5 years that I've been mayor, there's been no flooding. If you look at Mala has to flood almost every year. This past 2-3 years, Mala has not flooded at all. I know it has been a relief to those people over there. So come what may, we have delivered a lot on what we have said, and there is a lot that we have yet to deliver. See, I'm going to say bad before the election result, but people are saying vote for change. How can you vote for change when the face of your opposition panel is a councillor who's been there for 35 years, who has not delivered on his promises over 35 years? What change are you asking for, and what are you asking people to vote for? पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD News पणजी, फेसबुक पेज DD News पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD News गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।